कदंबाचे लुकसाण दिशी दिशी वाढत चल्लां. सरकार कदंबाक वर्सुकी 20 ते 30 कोटीचें अनुदान आनी सबसिडी दिता. तरीकय परिस्थिती जाग्यार येना. आतां डिझेल वाडिल्ल्यान परिस्थिती आनीक हाताभायर वचपाची शक्यताय आसा. कदंबाचो व्यवस्थापकीय संचालक सांगता ते कोतान हें लुकसाण दिसाक 15 लाखांक तेंकता. पळयात खासा रिपोर्ट. कदंब महामंडळा लागीं 2000 परस चड कामगार आसात. कदंब महामंडळाक सरकार दर वर्सा अनुदान आनी सबसिडी दिता. महामंडळ चलोवपा खातीर दर दिसा सुमार 15 लाख लागतात. अशी आसा कदंब महामंडळाची 2011-12 वर्साची येणावळ. तिकीट विकून मेळिल्ली येणावळ 60 कोटी 71 लाख, हेर येणावळ 5 कोटी 52 लाख. सरकारा कडच्यान अनुदान 26 कोटी 35 लाख. फाटल्या 3 वर्सांनी कदंब महामंडळाक मेळिल्ले अनुदान आनी सबसिडी 2009-10 वर्सा अनुदान 5 कोटी, सबसिडी 14 कोटी 7 लाख. 2010-11 वर्सा अनुदान 2.5 कोटी, सबसिडी 17 कोटी 21 लाख. 2011-12 वर्सा सबसिडी 26 कोटी 56 लाख. फाटल्या 3 वर्सांत कदंबाक जाल्ले लुकसाण अशें आसा. 2008-9 वर्सा 15 कोटी 28 लाख. 2009-10 वर्सा 14 कोटी 7 लाख. 2010-11 वर्सा 15 कोटी 72 लाख. कदंब महामंडळा लागीं 450 परस चड बसी आसात. 450 बसी चलोवपा खातीर 2000 कामगार आसात. कदंबाचे बरेच कामगार कायम आसात. त्या भायर बदली कामगार, दिसपट्टे कामगार आनी कंत्राटी कामगार आसात. इतले सगळे कामगार आसूनय कदंबाची सेवा सारकी ना अशी टिका सदांच जाता. कदंबाच्या कारभाराचेर कॅग अहवालान बरीच टिका जाल्या. मात कदंबाचें काम अजूनय सुदारूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. वेर्णेचो पुलीस निरीक्षक एडविन कोलासोक निलंबीत केला. कावलाचे चोरयेची कागाळ हाताळटना आनी चवकशी करतना घाळपण केलो म्हूण ताका पुलीस महासंचालकाच्या आदेशावेल्यान निलंबीत केला. ताची केस सध्या चवकशे खातीर क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. स्क्रॅप फारावपी चोर मेळून सुद्दां तांची केस सारकी रजिस्टर करिनासतना तांकां बेठेच दुबावीत म्हूण 41 केले असो एडविनाचेर सध्या ठपको आसा. इतले मजगतीं सडा सब जेलींतल्यान 2 वर्सां फाटीं पळून गेल्लो आल्लेचो एकलो आनी ताचे बरोबर आशिल्लो ताचो भाव मेळून दोगांक रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धरले. बुधवारा हो प्रकार घडलो. बोटीचे स्क्रॅप फारायला म्हूण एके कंपनींतल्यान वेर्णा पुलिसांक फोन आयलो. फोन करतल्यान कावल चोरून व्हरतल्या गाडयेचो नंबर आनी पुराय म्हायती दिल्ली. अशें आसतना वेर्णे पुलिसांनी तो माल जप्त केलो ना. इतलेच न्ही, कावल चोरपी 4-5 जाण आशिल्ले. तातूंतले 2-3 जाण पळ्ळे. दोगांक पुलिसांनी चिखलेच्यान धरून हाडले. पूण तांचे आड स्क्रॅप चोरयेची केस सारकी रजिस्टर करनासतना तांकां बेठे दुबावीत म्हूण कलम 41 लावन दवरले. ह्या चोरांनी ज्या स्क्रॅप यार्डांत तो माल विकिल्लो त्या स्क्रॅपवाल्याक हे पुलीस कागाळीची म्हायती मेळिल्ल्यान ताणेंच भिवन चोरयेचो माल वेर्णे पुलीस स्टेशना कडेन हाडून उडयलो. हो प्रकार पुलीस महासंचालकाच्या कानार पावलो तेन्ना ताणें स्वता हे गजालीची मुळावी चवकशी केली. ही केस रजिस्टर करतना तशेंच कागाळीची चवकशी करतना घाळपणां दाखयलो म्हूण एडविनाचेर ठपको दवरला. फुडल्या आदेशा मेरेन एडविन कुलासोक निलंबीत करपाचो आदेश पुलीस मुख्यालयांतल्यान बिरेस्तारा वेर्ण्या पुलिसांक पावलो. ताची केस आतां फुडले चवकशी खातीर क्रायम ब्रांचीन घेतल्या. इतले मजगतीं कादयेंतल्यान पळून गेल्ल्या एकल्याक पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धरलो. ताचे बरोबर आशिल्ल्या ताच्या भावाकय पुलिसांनी धरला. धरल्ल्यान तातूंत एकल्याचें नांव सावियो फेर्रांव, दुसऱ्याचें नांव सॅबी फेर्रांव. एका चोरयेच्या केशींत सॅबीक मायणा कुडतरे पुलिसांनी धरिल्लो. 2010 तो सड्यावेल्या कादयेंतल्यान पळोवन गेल्लो. बिरेस्तारा दनपारा सुमार 4 सॅबी आनी ताचो भाव सावियोक रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर धरले. रेल्वे पुलीस निरीक्षक विन्सी पायसाच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय जाली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार आनी मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. चवथीच्या दिसांनी चोरांनी निमणे बिराडांनी हात मारलो. मात गोंयकार बरेच सादुरूय आशिल्ले. वास्को न्यू वाड्यार रावपी विनायक सावंताचे बिराड चवथी दिसा दनपरां फोडून चोरांनी 15,000 रुपये फारायले. आरमारीतली तिजोरी फोडपाक चोरांक जमलें ना म्हणून भांगर सुटलें. इतले मजगतीं मडगांव माडेला ताका दुबावीत चोराक धरून लोकांनी पुलिशे कडेन दिलो. न्यू वाड्या वाठारांतल्या विनायक सावंताच्या घरात चवथी दिसा उजवाडात चोरी जाली. सकाळी 8 वरांचेर विनायक आमोण्याक घरा गेल्लो. राती 8 वरांचेर परत येवन रूम उगडलो तेन्ना घरांतले सगळे सामान हेवटेन तेवटेन उडयल्ले आशिल्ले. चोरांनी आलमारीतले सुमार 15,000 रुपया फारायले. सगळे भांगार आलमारीच्या लॉकरांत आशिल्ले. लॉकराचे हँडल मोडिल्ल्यान ते चोरांक उगडूंक जमलें ना. पुलिसांनी सुण्यांक हाडून तपास केलो मात कांयच उपेग जावंक ना.
माडेल मडगांव वाठारांतल्या कांय तरणाट्यांनी बुधवारा राती एका दुबावीत चोराक ताब्यांत घेवन पुलिशेकडे दिलो. माडेल वाठारांतले कांय तरणाटे रातच्या वेळार गस्त घालतात. आज दोग जाण चलोन येता आसतना तांकां दोनी चालले खूंयसून येयले काय म्हळ्यार हे म्हणपाक लागले हुबलीसून येयले टिकेट दाखय म्हूण सांगिल्लें आमी. टिकेट दाखय म्हळ्यार टिकेट दाखयल्यार चोयल्यार टिकेट पयरची 18ची. हांवें म्हळें 18 तुम हुबलीसून येवपाक कितू टायम लावता? आतां येयले म्हणटा ते. हांवें म्हळें कितू टायम लावता हुबलीसून येवपाक? आनी टिकेट आहा ती एकल्या मनशाक गेली. दुसऱ्याक टिकेट दाखय म्हळ्यार ताका बसी टिकेट आहा ते म्हणटा दोगांय बाराबर ट्रेनीन येयले. मागीर आम काळांनी बरें तांकां क्वेश्चन केलें आमी खूंय रावताय बी म्हळ्यार आमकां सांगताय सकलाको रावताय. सकलाको खूंय म्हळ्यार बाजरां म्हणटाय मागीर तशें काय केलें. मागीर खूंयसून येयलें काय म्हळ्यार मागीर मोद्या म्हणटाय पीन येयले तशें काय करपाक लागले. मागीर काळांनी आमी पुलिशी फोन मारताय म्हणून सांगलें तुमकां मागीर कितें सांगपा तें सांगाय म्हणून सांगलें. पुलिशी फोन मारल्यार एकल्यान धांव मारलो, एकल्या धोला आमी. प्रुडंट मिडिया खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार आनी मडगांवच्यान सावियो डायस. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.